ओबीसी आरक्षणाक लागून घुसपागोंदळ वाढला ताका लागून निश्चित तारखे मेरेन वेंचणुको घेवप शक्य ना। पंचायत वेंचणुको लांबणेर पडपाचें निश्चित जाला। प्रशासकाची नेमणूक करून फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पंचायत वेंचणुको घेवपाची मेकळीक आशिल्ल्यान पावसाळ्या उपरांत 19 डिसेंबर मेरेन वेंचणूक जावप शक्य आसा। मजगतीं कायदेशीर सल्ल्या खातीर आरक्षणाची फायल ॲडव्होकेट जनरला कडेन दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। पंचायतीचो कार्यकाळ 19 जून 2022 दिसा सोंपता। ओबीसी आरक्षण निश्चित करून वेंचणुकेची प्रक्रिया 19 जून पयलीं जावप आतां अशक्यच आसा। हाका लागून पंचायतीचेर प्रशासकाची नेमणूक जातली। प्रशासक म्हूण सरपंचाची नेमणूक जातली काय हाचो निर्णय उपरांत जातलो, अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हाणें सांगलें। गोंय सरकारान 2005 निवृत्ती पेन्शन येवजण बंद केल्ली। ताका लागून 2005 वर्सा उपरांत सेवेंत रुजू जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक हे येवजणेचो लाव मेळनाशिल्लो। पूण सरकारान निवृत्ती पेन्शन येवजण परतून लागू केल्ल्यान सरकारी कर्मचारी संघटनेन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानल्यात। निवृत्ती पेन्शन येवजण दिवपी गोंय हे 5वें राज्य आसा। हाचे पयलीं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड ह्या राज्यांनी ही येवजण आसा। गोंयांत 2005 उपरांत जे कर्मचारी सरकारी सेवेंत रुजू जाल्ले तांकां हे येवजणेचो लाव मेळनाशिल्लो। फाटलीं 17 वर्सां सरकारी कर्मचारी ही निवृत्ती पेन्शन येवजण लागू करपाची मागणी करताले। 24,000 कर्मचाऱ्यांक हे येवजणेचो लाव मेळटलो। मॉन्सून अंदमानात दाखल जाल्ल्यान फुडल्या 2 दिसांत केरळ दर्या देगेर उटंगाराच्यो पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तापमान वाडीक लागून सगळ्यांक त्रास सोंसचो पडटा। मात निमाणे कडेन मॉन्सून दाखल जाल्ल्यान गरमे पासून कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली। केरळ आनी लक्षद्वीपांत 18 मे मेरेन उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। 18, 19 आनी 20 मेक राज्यात खर वारे आनी गडगडाटा सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। 19 आनी 20 मेक गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगलां। प्रसार माध्यमांचो पर्यटन वेवसायाकडेन आनी पर्यटन मळा कडेन म्हत्वाचो संबंध आसा। हे खातीर प्रसार माध्यमांनी पर्यटन वाडी खातीर यत्न करपाक जाय, तशेंच आदार दिवपाक जाय। एखादी खबर उजवाडान वा प्रसार माध्यमां कडेन बातमी दिवन पर्यटनाचेर प्रस्नचिन्ह लावचे न्हय वा पर्यटकांचो गैरसमज जावचो ना हाची जतनाय घेवची, असो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें मारला। मालपे पेडणेच्या पर्यटन खात्याचे सरकारी जमनीन पर्यटन खात्यान कावला अड्डो केला अशी खबर उजवाडाक आयिल्ली। हाची दखल घेवन 16 मेक मंत्री खंवटे हांणी अचकीत त्या वाठाराक भेट दिवन पळोवणी केली। टुरिझम, IT, एज्युकेशन ही गोंयची नवी अर्थवेवस्था म्हूण ह्या क्षेत्रांत येवपी उद्देगांक लोकांनी विरोध करपाक जायना। आयज गोंयचे कितलेशेच प्रकल्प एनजीटीन आडकून उरिल्ल्यान गोंयच्या उदरगतीचेर ताचो परिणाम जाता। गोंयचे उदरगतीन उद्देजकांचो व्हड वांटो आसा, तशेंच राज्यांत लोकशाय रुजोवपांत दैनीक गोमंतकाचें मोलादीक योगदान आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। गोमंतकाचे ब्रँड्स ऑफ गोवा हे कार्यावळींत ते उलयताले। ह्या सुवाळ्यान दैनीक गोमंतका वतीन गोंय राज्याच्या उदरगतीन योगदान दिवपी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या मान्यवरांचो सत्कार जालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या वांगडा आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, आमदार दिगंबर कामत, शेतकी मंत्री रवी नाईक, आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, लुईजन फॅलेरो, गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक, मुख्य व्यवस्थापक सचिन पवार, सकाळ माध्यम समूहाचे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशनाचे संपादक राजेंद्र हुंजे हाजीर आशिल्ले।
राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाची मार्गदर्शक तत्वां गोयचे बाल न्यायालय पाळिना अशें विधान कुट्टरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हाणें केलां. बाल न्यायालयांत भुरग्यांकडेन उलोवपी तज्ञ ना, तशेंच आयोगाच्या तत्वां प्रमाण ह्या न्यायालयांनी जशे नेम पाळपाक जाय ते रितसर पाळिल्ले दिसना. हे विशीं आपणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलोवप केलां. तशेंच बाल न्यायालयाचें काम फास्ट ट्रॅक करचें अशें रेजिनाल्डान म्हणलां. सरकारान नागरी सेवेंतल्या कांय अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. IAS अधिकारी मायकल डिसोजा हांची दक्षता खात्याचे संचालक पदाचेर बदली जाल्या. संजीव गडकार हांची बदली गृह तशेंच कार्मिक खात्याचे खासा सचिव म्हूण बदली जाल्या. जाल्यार शशांक ठाकूर हांचे कडेन DRDA प्रकल्प संचालक आनी दक्षिण गोंयच्या DRDA खात्याचो अतिरिक्त ताबो दिला. माया पेडणेकारा कडेन दक्षता खात्याचो अतिरिक्त संचालक पद, ताहा हाजी हांचे कडेन दिव्यांग आयोगाचे सचिव, कपिल फट्टे हांचे कडेन मानसीक भलायकी प्राधिकरणाचे CEO पद, अजय गावडे हांची खेळा संचालक पदाचेर बदली जाल्या. वाहन निर्मिती, हॉटेल, कपडे, स्टील, सॉफ्टवेअर ह्या वाठारांत बरेच उद्देग आशिल्ल्या टाटा उद्देग समूहान गोंयांत गुंतवणूक करपाची तयारी दाखयल्या. टाटाचे गुंतवणुकीक लागून खासगी वाठारांत खूब नोकऱ्यो तयार जातल्यो. खासगी वाठारांत नोकऱ्यो तयार करपाच्या हेतान गोंय सरकारान टाटा समूहा कडेन उलोवणी केल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची टाटा समूहाचे अध्यक्ष N. चंद्रशेखरन तशेंच हेर CEO कडेन बसका जाली. ह्या वेळार नोयल टाटा हाजीर आशिल्ले. गोंय हे नामनेचें पर्यटन थळ आसा. गुंतवणुकी खातीर गोंय हे योग्य राज्य आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. पर्यावरण पूरक उद्देग सुरू करून राज्यान टाटा समूहान गुंतवणूक करची अशी मागणी लघु उद्देग संघटनेन केली. निमाणे IPHBच्या कामगारांक दिलासो दिवपी उतर मुख्यमंत्र्यान दिले. मुख्यमंत्र्यान तांचें काम बेगोबेग करतलो अशें उतर कामगारांक दिलां. हें उतर मेळिल्ल्यान कामगारां मदीं एक आशेचें किरण फाकलां. पुराय कामगार वर्गान आमचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जावचो अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या. आनी जो मेरेन हे विशीं कागदाचेर बरोवन मेळना तो मेरेन आमी हांगाच बसून रावतले अशें IPHBच्या कामगारांनी सांगलां. वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकारान वास्कोच्या खारी वाड्याची पळोवणी केली. नुस्तेमारी जेटीची अवतिकाय पळोवन आनी वास्कोंतल्या नुस्तेकारांक त्रास करपी खऱ्यो समस्या लक्षांत आयल्यो. नुस्तेमारी बरेच तेंपा सावन वायट अवस्थेंत आसा आनी ताचेर उपाय सोदपाची गरज आसा अशें साळकारान म्हटलें. जेटी आनी नुस्तेकारांचे प्रश्न आपूण मुख्यमंत्र्यां कडेन तशेंच नुस्तेमारी वेवसाय मंत्र्या कडेन मांडटलो आनी हो प्रश्न सुटावो बेगींतल्या बेगीन करतलो असो विश्वास लेगीत ताणें उक्तायलो.
म्हापशा पालिका वाठारांतल्या वेगवेगळ्या ब्लॅक स्पॉटांचेर कोयर उडोवपाचे प्रकार चालूच आसात. ह्या प्रकाराचेर आळाबंद घालचे खातीर गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल नियंत्रण कायद्या प्रमाण ब्लॅक स्पॉटांचेर कोयर उडोवप्यांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी विनवणी आनी मागणी म्हापशा पुलिसा कडेन केल्या. उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार हांणी हे संबंदाचे पत्र म्हापशे पुलीस निरीक्षकाक दिलां. पालिकेन शारांतलो कोयर उडयतात ते साबार वाठार ब्लॅक स्पॉट म्हूण जाहीर केल्यात. लोकांनी थंय कोयर उडोवचो न्हय हे खातीर ब्लॅक स्पॉट्स बागे भशेन सोबितीकरण केलां. तरी लेगीत कांय लोक थंय कोयर हाडून उडयतात. हाचेर उपाय म्हूण अशा ब्लॅक स्पॉटांचेर पुलीस दवरचे आनी कोयर उडयतल्यांक धरून तांचे कडल्यान दंड वसूल करचो अशें पत्रांत म्हणलां. मिरामारच्या दर्यावेळेर व्हडा प्रमाणात मेल्लें नुस्तें पातळ्ळां. नुस्तें पागयल्या उपरांत चड उरिल्लें नुस्तें नुस्तेकारांनी हांगाच उडयलां अशी शक्यताय आसा. पणजे शारांतली सोबीत सुंदर जागा म्हळ्यार मिरामार दर्यावेळ. गोंयचे तशेंच गोंया भायले पर्यटक गोंयांत आयले की पयले येता ते पणजेच्या मिरामार दर्यावेळेर. मात हांगासर गोंयचेच लोक अशी बुरशेपणां पातळावपाक लागले जाल्यार पर्यटकां मुखार गोंयची कितें प्रतिमा उरतली असो प्रश्न पडटा. देखून प्रशासनान हाचे आड बेगोबेग पावल उखलून तशेंच मिरामार दर्यावेळ नितळ करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. केंद्र सरकारान आपणाचेर ईडी तशेंच सीबीआयन धाडी घालच्यो न्ही म्हूण तेलंगणाचो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भाजपाक पयशे खावयता असो आरोप तेलंगण काँग्रेसीचो अध्यक्ष रेवनाथ रेड्डी हाणें केला. फाटल्या 8 वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बरोच गिरेस्त जाल्ल्याचें दिसून येता. भाजपा जंय जंय वेंचणूक लडयता थंय थंय के चंद्रशेखर राव भाजपाक आर्थीक मजत करता अशें ताणें म्हणलां. भाजपा फकत राव हांचेर आरोप करता मात तांचे आड कारवाय करिना. ते खातीर तांचेर ईडी, इन्कम टॅक्स तशेंच सीबीआयच्यो धाडी पडनात अशें रेड्डी हाणें म्हणलां. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या कारभारान व्हडलो घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप आरटीआय कार्यकर्तो आयरिश रॉड्रिगीजान केला. दारगळचो नियोजीत 350 कोटींचो स्टेडियम म्हळ्यार कोट्यांनी रुपयांचो घोटाळो आशिल्ल्याचें आयरिश म्हणटा. ह्या प्रकल्पाची चवकशी करपाची मागणी ताणें केल्या. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन जीसीएचेर प्रशासक नेमचो अशी सुचोवणी तांणी केल्या. तशेंच जीसीएच्या पुराय कारभाराची एकदां चवकशी करची अशें ताणें म्हटलां. जीसीएचे आदले सचिव वादग्रस्त थारिल्ले. इतले मजगती जीसीएच्या वेव्हारांत कसलीच भानगड आसल्यार आपूण जीसीए सोडटलो अशें सध्याचो सचिव विपुल फडके हांणी सांगलां. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आनी विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीस हांचे मदीं बाबरी मशीद पाडपाच्या विशया वयल्यान परतून झूज पेटला. देवेंद्र फडणवीसान हिंदुत्वा खातीर कितें केलां असो प्रश्न विचारीत फडणवीस बाबरीचेर चडिल्ले जाल्यार बाबरी तांच्या वजनान पडटा आशिल्ली अशी टिका शिवसेना पक्ष मुखेली उद्धव ठाकरेन केल्या. फडणवीसान ताका जाप दीत बाबरी पाडपा वेळार आपूण घडणूक थळार हाजीर आशिल्ल्याचो दावो केला. तशेंच उद्धव ठाकरेची सभा ही लाफ्टर सभा आशिल्ल्याची टिका ताणें केल्या.
काँग्रेसीचो लोकांकडेन आशिल्लो संपर्क सोंपला तो परत एक फावट तयार करपाची गरज आसा अशें काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन म्हटलें. उदयपूर सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रीय काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरांत तो उलयतालो. लोकांकडेन परत एक फावट संपर्क करपाक घाम काडचो पडटलो आनी ताका शॉर्टकट ना अशें राहुल गांधीन सांगलां. काँग्रेसची भारत जोडो यात्रेंतल्यान लोकांकडेन परत संपर्क निर्माण करपाक मजत जातली अशें राहुल गांधी म्हणटा. गांधी जयंती निमतान 2 ऑक्टोबर सावन काँग्रेसीन काश्मीर ते कन्याकुमारी भारत जोडो यात्रेचें आयोजन केलां. उदयपुरांत काँग्रेसीच्या नवसंकल्प चिंतन शिबीर कार्यावळीच्या निमाण्या दिसा सोनिया गांधीन हे विशीं घोशणा केली. आमकां एक मार्ग सोदून काडचो पडटलो. आमी आमच्या पक्षाक आयिल्ली मरगळ फाफडून उडोवन अपयशाचेर मात करतले होच आमचो निर्धार आनी तोच आमचो नवसंकल्प आसतलो अशेंय तिचें म्हणणें. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत येवपी वाटादेव ह्या वाड्यार भर लोकवस्तीन उदकाची पायपलायन फुटून तातूंतल्यान उदक भायर व्हांवून ताची नाशाडी जाल्ल्या. ही पायपलायन फुटल्यार 15 परस चड दीस जाल्यात. ताका लागून थंयच्यान दर दिसा हजारांनी लिटर उदक इबाड जाता. मात ती दुरुस्त करपाक अजून कोणेच लक्ष दिवंक नात. ताका लागून कांय जागृत लोक अजाप उक्तायतात. उदकाच्या नाशाडे विशीं संबंदीत खात्याक कळयतले जाल्यार तांचो फोन बंद आसता अशी तिडक लोकांनी उक्तायली. बोरी वाठारांतल्या थळाव्यांनी रस्त्याक अशी कोयर उडोवपा विशीं गंभीर हुस्को उक्तायला. बोरयेचो महामार्ग आनी एक सोंसोडो जातलो असो भंय थळाव्यांच्या मनांत जाला. ते खातीर थळाव्यांनी रस्त्याक अशी उडयल्लो कोयर बेगोबेग नितळ करपाची मागणी केल्या. कुर्टी बोरये बायपासच्या रस्त्याक अशी हो कोयर उडयल्लो पळोवंक मेळटा. ही सायट कोयर उडोवपाची जमीन जाल्या जी आनी एक सोंसोडो जावपाक शकता. अधिकारी मडगांवचो सोंसोडो प्रश्न सोडोवंक अपयशी ठरले. ते खातीर सरकारान ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळावे लोक करतात. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी पुण्या भोंवडेर आसतना महिला काँग्रेसीन तिचो निषेध करपाक आंदोलन केले. स्मृती इराणी पुण्याच्या भोंवडेर आसतना महिला काँग्रेसीन इराणीक मेळपाचो यत्न केलो आनी बायलांनी तिका एक ब्लावज आनी कांकणां दिवपाचो यत्न केलो. ह्या वेळार भाजपा कार्यकर्ते आनी पुलिसांनी मेळून बायला काँग्रेस कार्यकर्त्यांक आडायले आनी तांचे मदीं भाजाभाची जाल्यो. हे उपरांत काँग्रेसीच्या बायला पदाधिकारींक पुलिसांनी अटक करून पुण्याच्या चतुर्शिंगी पुलीस स्टेशनांत व्हेले.
जिणे गरजेच्यो वस्तूंचे वाडटे दर आनी बेरोजगारी आड डाव्या पक्षांनी देशभर निषेध उक्तायला. शेनवारा जारी केल्ल्या संयुक्त निवेदनात डाव्या पक्षांनी देशभरांतल्या आपल्या युनिटांक देशव्यापी संपाचो निर्देश दिला. सगळ्या बिगर येणावळ कर भरपी कुटुंबांक थेट रोग हस्तांतरण म्हयन्यान 7,500 रुपया मेरेन वाडोवचे. बेकारी भत्त्या खातीर केंद्रीय येवजण कायदो करचो तशेंच शारी वाठारां खातीर रोजगार हमी येवजण कायदो करचो आनी रिती आशिल्ली सगळीं पदां भरची अशी मागणी डाव्या पक्षांनी केल्या. केंद्र सरकारान सगळ्या पेट्रोलियम उत्पादनांचेर आशिल्लो सगळो सेज सरचार्ज बेगोबेग फाटीं घेवचो, खास करून रांदपाच्या गॅस सिलिंडराचे दर उणे करचे अशी मागणी ह्या पक्षांनी केल्या. इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियनशीप 2022 ह्या वर्सा शाबुद्दीन सय्यद हाणें गोंया खातीर इतिहासीक फिनिशिंग जैत मेळयलें. दुचाकी सामन्यात शाबुद्दीन सय्यद हो इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियनशिपांत गोंया खातीर ट्रॉफी जिखपी पयलो गोंयकार थारलो. चिकामगळूर कर्नाटकांत जाल्ली भारतीय नॅशनल रॅली चॅम्पियनशीप 2022 ही पयली फेरी आशिल्ली आनी शाबुद्दीन सय्यदान वर्ग 3ऱ्या विभागांत 3रो क्रमांक मेळयलो. दर्यान न्हावपाची परंपरा पाळीत हजारांनी गोंयकारांनी दर्यावेळेचेर गर्दी केली. एप्रिल-मे म्हयन्यांत दर्यान न्हावपाची गोंयकारांची शेकड्यांनी वर्सां पोरणी परंपरा आसा. एप्रिल वा मे म्हयन्यांत दर्यावेळेर वचून 3 फावट न्हावप उपरांत घरा वचून न्हावप ना अशी आर्विल्ल्या काळांतली परंपरा आयज मेरेन चालू आसा. गोंय हें पर्यटन स्थळ आसा आनी लाखांनी पर्यटक हांगा येवन वतात. पूण कांय लोक सांगता ते प्रमाण दिसून येता की आर्विल्ल्या परंपरे निमतान हे लोक दर्यार न्हावपाक येतात. हालींच्या दिसांनी दर्यावेळेर उपाट गर्दी दिसून येता. पंडित योगराज नायक बोरकार हांकां आर्गां म्हणून योगराज नायक प्रतिश्ठाना वतीन पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझे सभाघरांत स्वर योगी ही सांगीतीक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार योगराज हांच्या वयले म्हायतीपटाचें लोकार्पण केलें. संवसारीक नामनेचो मुरली वादक पंडित रोणू मुजमदार हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. जाल्यार पद्मश्री विनायक खेडेकार मुखेल वक्ते आनी IMBचो अध्यक्ष दशरथ परब मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. मुखेल सोयऱ्यान पंडित योगराज नायक बोरकार हांच्या जिणेचेर, तांच्या संगीताच्या साधनेचेर आनी ताणें मेळयल्ले संवसारीक नामनेचेर भाश्य केलें. गोंयांत येदे व्हडले उंचायेचे सतार वादक आयज मेरेन जावंक ना, देखून योगराज हो गोंयचें भूषण अशें ताणें म्हळें. इंडो तिबेट बॉर्डर पुलीस जवानांनी संवसारीक योग दिसाचे फाटभयर हिमालयान 15,000 फूट उंचायेचेर योगा आसनाचो सराव केलो. हे विशींचो व्हिडिओ ट्वीट करीत ITBPन हे विशीं म्हायती दिली. योगाचो संदेश पुराय संवसारभर पावचो हे खातीर मंत्रालयान कार्यावळींची व्याप्ती वाडयल्या. DY 2022 खातीर 100 दिसांचे काउंटडावन म्हूण मेचे 13 तारखेर एका कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. तशेंच दिल्लींतल्या लाल किल्ल्याचेर 75 दिसांचो काउंटडावन म्हूण खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. संवसारीक योग दीस पुराय जगभरांत 21 जूनाक मनयतात. ह्या वर्सा आझादी का अमृत महोत्सवाचो एक भाग म्हूण इतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या 75 वारसो थळांचेर योग महोत्सव मनयतले.